अदानी आणि जिंदाल सध्या एमपीटी सरकार आणि पोल्युशन बोर्ड कोणाकूच कोताक धरिनात। वास्कोकारांच्या घरादारांनी नाका तोंडांनी खाणा जेवणात काजळी आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आता मुरगांवचे कोळशाचे प्रदूषणाचेर एक रिपोर्टाचो सोद लायता। आता मुंबईचे IITन खंय रिपोर्ट केला, वास्कोचे प्रदूषणाक खंय फक्त कोळसो जबाबदार न्ही, रस्त्यावेलो धुल्लूय। IITचो अंतरीम रिपोर्ट। मुंबईच्या IITन हवेचो, हवामानाचो, धुल्लाचो आणि बाकीच्या गजालींचो अभ्यास करून रिपोर्ट दिला। एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम डाटा आणि एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन डाटाचो हो अभ्यास करताना आधार घेतला। पावसांत खंय प्रदूषणाचें प्रमाण देंवता। 7 सुवातीवेल्यान नमुने घेवन रिपोर्ट केला। प्रदूषणाचेर खंय अजून अभ्यास चल्ला। वास्को ठराविक सुवातींनी कित्याक लागून प्रदूषण जाता ताचो अभ्यास करूंक खंय IITच्या रिपोर्टाचो उपेग जातलो। जिंदाल आणि अदानी खंय हरशी एमपीटी वेलो कोळसो वेवस्थीत हाताळटात। हालींच वाऱ्याक लागून मातसो कोळशाचे धुल्लाचो त्रास उप्रासला म्हूण 4 दिसां फाटीं पोल्युशन बोर्डाचो चेअरमॅन उलयल्लो। 2 दिसां उपरांत जिंदाल अदानीचो आयिल्लो बोटींतलो कोळशाचो कन्सायनमेंट अनलोड करूंक दिवचो म्हूण मंडळाक अंतरीम थाकायेक अर्ज। अर्जात ह्या कंपन्यांची उतरां पोल्युशन बोर्डाचे चेअरमॅनान म्हणल्या तशींच। आनी आतां हो IITचो नवो सोद लावपी रिपोर्ट 21 तारखेर कंपन्यांचे सुनावणेचो निकाल लागिल्ल्यात जमा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।